सगळ्यात पयलीं लोकांनी एक लक्षात घेवं की आज जो आम्ही हो अंडरपास करता दॅट इज ओनली फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स. एमर्जन्सी व्हेकल्स म्हणजे नॉर्मल व्हेकल्स कॅन ऑल्सो पास, बट इट इज डिझाईन अँड बिल्ड फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स. ते लोकांचो जीव वाचोवप हे पयलीं आमचे तकलेर येता आणि मागीर ताचे बरोबर ट्रॅफिकूय वतली दॅट इज हो आमी खूब रस्तो आसा पळय नॉर्मल पयलींचो तो आमी बंद करता. आता आम्ही त्याच्या सायडीनच पहिला केलं की पयलींचो जो ह्या जाता आमी काढून म्हणजे बॉक्स टायप सारकी ती बसयतली भितर. सो सगळ्या सायडीन हो ब्रिज अंडरपास करता तसोच हो अंडरपास करतलो, म्हणून ओनली फॉर एमर्जन्सी व्हेकल्स हो पास केल्लो आसा ताची हीट मातशी कमी आसा. तो हांगच्यान जो रस्तो वतलो आता तुम्ही पयलें की हे आमी त्या खातीर वायडनींग करता. तो तेवटेन केलो जाल्यार हाजेर लोड पडूंक शकता, लोक डायवर्जन जावंक शकतात. सो होय आमी रोड वायडन करता आणि हाजेर बॉक्स कलवट येतली की इट बी अ 4-way रोड कसो ट्रॅक. सो पीपल विल बी इजिली एबल टू पास फ्रॉम देयर आणि फुडें वतली. आता जी हायट समज चड आसा ट्रॅक्स विल गो अप कशें कितें ट्रॅक्स आमी वयर काडपाचो प्रपोजलूय आमी एक्झामीन करून पळयलो, बट दॅट इज अ व्हेरी लॉंग प्रोसेस आणि व्हेरी कॉस्टली प्रोसेस. सो म्हणजे कोट्यांनी रुपया जाय इतल्या लोकांनी हांगच्यान फूल काळे हाचे पर्यंत फूल ट्रॅक वयर काडचो पडटा तांचो अलायनमेंट मेळपा खातीर. आमचे पुराय रेल्वे स्टेशन वयर काडचें पडटा. आता क्रेडीट आमी जालें की रेल्वे स्टेशनाक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे करून घेवपा आमी शकले आनी ते केले जाल्यार खूब चड खर्च जातालो आणि इट इज अ लॉंग प्रोसेस. रेल्वे तुम्ही कळटात की इतले मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आसा की किपिंग द ट्रॅक क्लोज फॉर मोर दॅन 8 दीस पासून तांकां खूब लॉस जाता. सो आमी ठरयलें की पयलीं आमकां तुमी हे दिया वेर आमच्या लोकांचो पयलीं तरी जीव साल्वार जातलो आनी त्या खातीर हो एमर्जन्सी खातीर आमी हो अंडरपास केल्लो आसा. तरी जेन्ना तुम्ही काम करता तुम्ही रोड वायडनिंग करता झाडां बी आसा ताका तुमी कशें पळयता ट्रीज बी कट आमकां एक सगळ्यांनी एक लक्षात दवरपाक की जसं जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडप ही खूब गरजेची आसा. आता तुम्ही पळयलें की आमी भायर हांगा चर्ची कडेन तो रोड वायडन केलो थंय कितले लोक एक्सिडंट जावन मेले हे तुमकां खबर आसा. म्हणजे आमचे एक भाव पसून एक दिलीप डोंगरेकर जो आमचो एक कलाकार आशिल्लो तो पसून ते एक्सपायर जालो आणि 2 जाण ते एक्सपायर जालो. सो जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा ट्रॅफिक वाडटा तशें तशें रोडूय वायडन जावप हे खूब गरजेचें आसा आणि त्या खातीर तो वायडनींग आमी तो रोड केला, हो रोड आमी वायडन केला. आता भुटेपाट म्हणजे भुटेपाट तो फूल रोड जो मेस्टेवाडाचो बायपास आसा आमी पळयलें की थंय 3 कडेन बॉटलनेक्स आसा. आफ्रिकन देवळा कडेन पयलें बॉटलनेक डेली थंय झगड्यो, मागीर ते आमटीक म्हणून रेस्टॉरंट आसा थंय पळयलें की डेली थंय झगड्यो जाता. सो ह्यो जावपाक जायना, रोड वायडन जावपाक जाय, वेवस्थीत नाल्ला आसपाक जाय, लोकांक इजिली वचपाक मेळपाक जाय आणि कनेक्टिविटी बरी आसता. हाच्या खातीर हे 4-5 रोड आमी वायडन केल्ले आसा. सो हो डेव्हलपमेंट जाता आसतना खुबशे गोष्टी जाता. आज तुमी पळयलें की हे झाड फाटल्यान आसा हे खूप व्हडलें झाड. आमी थोडे 5 तरी इंजिनियर हाडून असो तरेन अलायनमेंट हो केला की ह्या झाडाक आमी प्रिजर्व करपाचो. म्हणजे जंय पळय जाता थंय आमी प्रिजर्व करूंकूच जाय. ही झाडां जावपाक कितलो वेळ लागता आणि आज ती बरी सावळी दिता. सो ते प्रिजर्व करप हे खूब गरजेचें आशिल्ल्यान आणि आमी ते झाड प्रिजर्व आमी 100% करता. ताच्या खातीर काल पसून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर येवन हांगा ताणें पळोवन गेलो आणि टोटल अलायनमेंट घेतलो आणि जंय जंय जाता एडजस्टमेंट करपाक मेळटा थंय ते एडजस्टमेंट करून ही झाडांची आमची पयलींसून आसा ती आमी साल्वार करपाक पयली. आता थोड्या जाग्यार जंय जावंक शकत ना रोड वाडटा आनी थंय आनी कांय ऑल्टरनेटीव ना जाल्यार ताका फर्स्ट प्रेफरन्स आमी करता ट्रान्सप्लांट करून ती आनी खंय घालपा खातीर. ते एक झाड जावपा खातीर 20 वर्सां लागता. सो ती ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटा जाल्यार आमी पयलीं पळयता. खंय ऑप्शनूच ना ट्रान्सप्लांटूय करपाक मेळना जाल्यार मागीर कटिंग इज द लास्ट ऑप्शन. पूण ते आमी लास्टाक हें करता. म्हणून पयलीं आता दीस डे विच इज द रिपोर्टी झाडां जी आसा ही वास्को आमी सगळे एक इमोशनल अटॅचमेंट सगळ्यांचो जाता हे झाडां बरोबर. आणि भांगरातले वता ते बायणातले वता ते एअरपोर्टार खंय वता ते हे झाडांक तांणी पळोवन हें जाल्लें आसा. सो आमी इंजिनियरा कडेन उलोवन वेवस्थीत अलायनमेंट केला आणि ही दोनूय झाडां आमी कट करना ताका बरें मेरिडियन करून आमी ताका प्रिजर्व केला. Despite all permissions, first attempt is going to save. आमचे कडेन सगळी परमिशन आसा पण फर्स्ट पयलीं साल्वार करपाक पोत, सेकंड ट्रान्सप्लांट करपाक पोत आणि दोनूय गोष्टी सपोज थंय जायना जाल्यार मागीर कटिंगेक वचप. थोडे कडेन ऑप्शन नासता, जंय ऑप्शन आसा थंय आमी इमिडिएटली डेव्हलपमेंट हो जावपूच जाय. डेव्हलपमेंटा बरोबर एनवायरमेंट तितलोच काळाची गरज आसा म्हणटा ती आमकां मेंटेन बॅलन्स मेंटेन करप ही खूब गरजेचें आसा आणि आमी ते आमी करतात. Vasco major traffic diversion झालं for the after first time. So how is the cooperation about Vasco? सगळे लोकांकूय खबर आसा 30-40 वर्सां हांगा कांयच जावना.
डायव्हर्जनान पसून लोक इतले हॅपी आसा म्हणजे तांकां कळ्ळा की कितें जाल्यार खंय नाल्यार खंय कितें जाता, कोण जाल्यार कोण आपली चिंता करपी हो सरकार आसा. आपले इतली वर्सां म्हणजे एक भायर हांगा उजो पेटिल्लो जाल्यार इट वूड हॅव बीन डिझास्टर. आता दामबाबाच्या कृपेन, सांत आंद्रेच्या कृपेन, बाकीच्यांच्या सगळ्यांच्या कृपेन काय जावना. दॅट इज बीग. एक धाकटऱ्या जाले थंय अजून तुम्ही गेले जाल्यार आमचे भुरगे तुका दिसता जळिल्ले डिसेबिलिटीज खूप दिसता. सो मेन लोकांक कळ्ळें की हो सरकार आमची काळजी करता म्हणून, हो सरकार आमच्या खातीर कितें तरी करता हे सगळ्या लोकांक कळ्ळें. आणि लोकांनी खंयच कंप्लेन करना सोडीत आज काम चालू आसा. सगळ्यो तरेच्यो मिशनरीज आज हांगा आयल्या आनी एक मोठें काम हे सांगूंक सोदता हांव. आतां आनी एकूय सांगूंक सोदता की आज आमी हो ब्रिज जो घेतला तो एक पयलींचो रस्तो तसोच चालू आसतलो आनी हो एमर्जन्सी व्हेहिकला खातीर आसतलो. आज हांगा पळोवपाक गेल्यार हांगा तळें आसा, ह्याय सायडीन वॉटर टेबल हे आसा. सो एखाद्रे पावसान आमकां खंय तरी सिन्स इट इज अ वॉटर टेबल वाडटा म्हणून आमी तो ब्रिजूच बांदप ना अशें म्हणलें जाल्यार मागीर मूर्ख आसतले. सो ते वॉटर टेबल वाडिल्ले आसा सोल्युशन कशें काडप. आज टेक्नॉलॉजी खूब फुडें पावल्या. सोल्युशन कशें काडप तें आमी पळयतात. कित्याक हो आतां जो अंडरपास आसा तो अराउंड 60 to 80 सेंटी सकयलो जालो. सो हो जो रस्तो हांगच्यान वतलो व्यवस्थीत तो लायन जातलो आनी हे वतलो. सो एकाद्रे आमकां थंय उदक थंय लागूंक शकता पावसाच्या दिसांनी, चड करून पावसाच्या दिसांनी. त्या खातीर आमी जाता तितली काळजी घेवन WRD इनवॉल्ड आसात, PWD इनवॉल्ड आसा, सगळ्यांक आमी इनवॉल्ड करून रिलीफ कामां घेतलो. वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट अ सोल्युशन की लोकांक त्रास जावचो न्ही. पूण हाचे बरोबर आमी एकूय लक्षांत दवरपाक जाय की सेफ्टी ऑफ आवर पीपल इज फर्स्ट. एक म्हयनो उदक आसतलें नाल्यार 15 दीस उदक आसतलें नाल्यार 4 दीस उदक थंय भरयलें आसतलें म्हणून 365 दीस लोकांक ते हालान दवरप दिस इज नॉट अ हे. तो एक कॉमन पळोवपाक गेले जाल्यार थंय आमी जाता तितले पंपिंग स्टेशन घालपाक पळयता, बाकीच्यो सगळ्यो प्रिकॉशन्स ज्यो आसा सगळ्यो घेवपाक पळयता. पूण हांव पयलीं सांगलें अशें लोकांचे जीव हो फर्स्ट प्रेफरन्स. ताज्या खातीर हो अंडरपास जाला. वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स टू सी दॅट देर इज नो वॉटर लॉगिंग इवन ड्युरिंग मॉन्सून. आता आमी तूं म्हणटलो होपफूल कसो आसा तो दिस अ लो लायंग एरिया थंय उदक जातलेंच म्हणून. आमी होपफूल कित्याक आसा गेली 30-40 वर्सां हांगा फेलाबाय म्हणून वाठार थंय सदांच बुडटाले. एवरी टायम लो लायंग एरिया सगळ्यांक बुडटाले आणि थंयचे जे रहिवासी आशिल्ले ते खंय तरी आपले सामान पोटली घेवन भाड्याक रावताले. आपल्या घरांत उदक शिरचें न्ही म्हणून पंप लायताले. सुरेश नायक म्हणून आमचोच कार्यकर्ता आसा तो वर्सान वर्स आमकां आपलो ओग काडटालो आमचेर. पूण ह्या वर्सां भितर तांचे कांयच फ्लडिंग नाशिल्ले. खोक्यांनी पावस पडलो एक म्हणजे तुम्ही पळयला की 100 जातालो जाल्यार 200 mm जालो पूण तरी सुद्दां वॉटर लॉगिंग जावना. सो त्या एका होपार मी दामबाबा कडेन मागता की हांगाय बी वॉटर लॉगिंग जावचें न्ही. आमचे फूल गव्हर्नमेंट ताची फूल मेशनरी फूल ऍडमिनिस्ट्रेशन हाच्या फाटल्यान लागिल्ली आसा आनी वी विल ट्राय टू सी दॅट पीपल फेस लिस्ट प्रॉब्लेम. समजा ते कितले दिसतात अंडर प्रोजेक्ट कामाला जावपाक म्हणजे फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट रोड वायडनिंग. आता इमिडिएटली पहिली या 2 ते 3 दिसां भितर आमी ब्रिजचो सारको भितर बसतलो. सो लोकांक आयडिया येतली बाबा कितें चल्लां, आमी खंयच्यान वतले, कितें आसलें लोकांक आयडिया येतली. आनी ताच्या मागीर जो रस्त्याचें काम आसा हो वायडनींग आसा हाका 1-2 म्हयने वतलो. वायडनिंग खंय जातलो हे इतलोच आमकां वास्को भितर प्रॉब्लेम इतलो आसा की वी हॅव गॉट नो स्पेस. सो जंय जंय स्पेस मेळटा थंय आमी वायडनींग करपाक पळयता. भायर हें गेलो कुट्याबाटान गेलो वो करतले जंय जंय मेळटा थंय. वास्को इज कंजेस्टेड. वास्को आमचे 5 किलोमिटर भितर वास्को सोंपता. सो आमकां स्पेस ना. सो जंय जंय मेळटा थंय आमी वायडन करपाक पळयता. लोकांक तरी सुविधा पळोवपाक मेळटा. म्हणजे 1-2 दिसां भितर जेन्ना ट्रॅफिक ओपन जातलें लोकांकूच कळटलें की आपूण खंयच्यान वतलो, खंयच्यान आपूण आपली एम्ब्युलन्स येतली सगळें कळटा. This is one of the best news what we Vasco sites are having right now. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां लोक पिशांक काडटाले म्हणजे कशें करतले तुमी हे लोकांचे विचारप आसतात. सदांच आमी फेस करतले ताजी कशें करतलो रे म्हाका हांगा तोंड दिवचें पडटालो. आतां अक्षरशः लोकांक हे कळून चुकना बाबा हांगा सद्या काम चालू जाल्लें आसा आणि सध्या ट्रॅफिक डायव्हर्जनाच्या नुसार हांगा लोक येना खरे पूण लोक हांगा गाडयो पयस करून चलून येवन काम पळयतात. हे लोकांक इतली क्युरियोसिटी आसा खरेंच बाबा हो ब्रिज हो जाता हो आमच्या खातीर जाता हे लोकांक आतां कळना. आणि हो अंडरपास जो जाता हो एमर्जन्सी व्हेकल अशें जे ताजीन जे सांगलां पूण बाकीच्योय गाडयो तातूंतून पास जातल्यो आणि हातूंत भितर म्हाका एक 3-4 दिसां भितर ऑलमोस्ट ते सगळे हे जे बॉक्स कल्वर्ट जे केल्या ते तातूंत भितर फिट जावन ऑलमोस्ट दोनूय पाथवे त्यो चालू जातल्यो वचपाची आनी येवपाची बी.
सायड बाय सायड एक फुडल्या दिसांनी मागीर तुगेलें हें रोड वायडनिंगाचें काम जाता तें कितें सांगपाची एकूच गजाल एक बरी गजाल वास्को खातीर काडटा आनी सपोज लास्ट 30 ते 40 वर्सां नंतर हे पयलो एक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो ताजी आमदार जावन हातीन घेतल्या बद्दल खरेंच ताजेचें कौतुक करता तितलें कमी हांव उलयता अशें म्हणून कितें म्हाकाय हांगा लागता अशें सगळे लोक तशे उलयतात हे म्हजें एक सगळें भाव देव बरें